नगर नियोजन मंत्र्याच्या घराचेर मोर्चा वरपी आंदोलका आड कारवाय जातली। घराचेर मोर्चा वरपाची कृती अयोग्य असून हातूंतल्यान कोणूच सुटचो ना अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली। आंदोलना वेळार टीसीपी खात्याच्या कार्यालयांतल्यान कांय फायली गायब जाल्या। हे विशीं अधिकाऱ्यान पणजी पुलिशेंत कागाळ केल्या अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। आणि एकंदर फाटले 4-5 दीस जो इन्सिडन्स ज्या पद्दतीन भासयलो वता की कोणाचेर तरी अन्याय जाता म्हणून त्या खातीर हांगासर ज्या फोरमाचेर जेणी ज्या पद्दतीचे डिस्कशन्स करपाक जाय, ज्या पद्दतीचें आंदोलन करपाक जाय तें कायद्यान आंदोलन करचें। बट ज्या पद्दतीन हांवें दिसताय म्हटलां जेका आंदोलनाची मर्यादा ओलांडून आमच्या एखाद्या मंत्र्याचे घरा कडेन वचप आनी तेजें घर उद्ध्वस्त करपाचो, ताका बाकी ताका मारपाचो, हेजो तेजो प्रयत्न करप, गाळी थवप आनी अशा पद्दतीचो प्रयत्न जर केला पयली तातूंतल्यान आतां एकटोय सुटचो ना। ताजेर कडक एक्शन जी आसा पयली ती आमी घेतले, कारण एक खंय तरी लिमीट जी आसा पयली ती लिमीट तेंच्यांनी क्रॉस केल्ली आसा, म्हजें सरळ म्हणणें। आनी तें तांकां सगळ्या जाणांक भोगचें पडटलें, सरळ आसा। कारण आंदोलन करपाक प्रत्येक फावटी मार्ग आसा आनी तें आंदोलन तेंच्यांनी त्या मार्गान करपाक जाय। तेंच्यांनी लॉ एंड ऑर्डर आपल्या हातांत घेतल्या पयलीं तें लॉ एंड ऑर्डर हातांत घेतलं तें एकटोय मनीस सुटचो ना। तेंचेर केसीस जातल्यो काय कशें कितें? तूं थोड्या दिसांनी पळयतलो, फक्त केसीस न्ही, तेजेर जाता तितकी कडक एक्शन जाता। तशेंच सीएम आमी पळयलें जो मॅन हँडल म्हणटाले एक आमदाराक, सो ताजो इश्यू त्याच बरोबर रातचो एखाद्या ऑफिसान रावप रातभर। म्हाका सांग, एखाद्या ऑफिसान 6 जाली ऑफिस सोंपता, थंय रावपाची कितें गरज आशिल्ली? आमी तरी सुद्दां लेडीज आशिल्ले म्हणून रावपाक सांगलें। आज उपाट पुडो आमी रातची जर भायर काडली जाल्यार लेडीजांक भायर काडली म्हणटाले म्हणून आमी ताका परत सांगलें की बाबा तुज्या बरोबर महिला आसा, पण रातच्या एखाद्या ऑफिसान न्हिदप। आतां त्या ऑफिसांत आयज कंप्लेन दिल्या फायली चोरीक गेल्यो म्हणून आपल्यो, त्या फायली आतां फायली कोणाच्या घरा कडेन सोदप आनी त्या लोकांच्यो ज्यो फायली सुद्दां त्यो आतां कोणाच्या घरा कडल्यान आमी हाडप? त्या ऑफिसांतल्यान कंप्लेन दिल्या। तिणी आतां त्या लेडी ऑफिसर आशिल्ली पळय न्ही, तिणी कंप्लेन दिल्ली आसा। आपल्याक वेगवेगळ्यो गाडी चोवल्यो किंवा आपल्याक वेगवेगळ्या प्रकारे केलें तेजेर एक्शन करता। तेजेर मागीर शी इज नॉट अ लेडी, मागीर तिच्या ज्या पद्दतीन तिका पुलीस प्रोटेक्शनान भायर काडचें पडलें। रातभर रावपाची गरज नासली न्ही, आनी रातच्या ऑफिसान रावत नासलें काम तर आंदोलन करचें कोणी? ऑफिसाच्या भायर येवन करचें आसलें। ताका रावपाक जाय आसलें, आदात बेजाराचेर आंदोलन करताले तें करचें आसलें, किंवा ऑफिसाच्या भायर करपाचें। ऑफिसान भितर रावन आंदोलन नासलें। ताका दुसरे दीस सकाळीं बी आमदाराकूय सांगलेलें की तूं बरे भशेन भायर सर म्हणून थंयसर। पुलिसांनी कंटिन्युअसली रिक्वेस्ट केल्या, तुमच्या प्रेसाचे उजीर केल्या की ताका सांगलां की तूं थंयच्यान भायर सर। की भायर सरप कारण तूं हांगासर रावल्या कारणान शेनवार आनी आयतार थंय आमी बसोन रावतले। अरे बसोन राव, ऑफिसान बसून रावपाचें कसलें आंदोलन? आंदोलन करपाचें ऑफिसाच्या भायर बसून राव आनी आंदोलन कर। आमी ऑफिसाच्या भायर बसून रावलो, ताका थंयसलो धांवडून घातलाचो ना। ऑफिसाच्या भितर आशिल्लो, ताका थंयचो उखलून हाडटाना तो आपूण पडला म्हणून सांगता। खंय तरी आमी काल पर्यंत जे आसले पयलीं आमकांय दिसतालें की बाबा हय ही इज अ कलीग, ही इज अ MLA, प्रॉपर वेतल्यान ताका काल पर्यंत सांगलेलें की आमी तुजें एखादें चल आंदोलन केलें ठीक आसा बाबा म्हणून। पण ज्या पद्दतीन तेंच्यांनी चलयलां आनी ज्या पद्दतीन फुडें वचूंक सोदता पयलीं हे एक गोंय वेगळ्या पद्दतीच्या विचारसरणीन फुडें व्हरपाची शक्ती आसा, ते अशें सोडचो ना। आनी अशा पद्दतीची मेंटेलिटी जी आसा पयलीं ही गोंयांत चलची ना।